टर्न करूया अंक A7. देवाच्या दोंगरात चढूया, ताच्या मंदिरात सोमया. देवाच्या दोंगरात चढूया, ताच्या मंदिरात सोमया. Sorvesporaco pogurbo, sordogra porohus mohorto, sorvesporace mohundir, sogra porosuhus mohorte. Devacha dogra tsoruya, tacha mondiran somoya. Devacha dogra tsoruya, tacha mondiran somoya. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुन्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं. हाचे मीस पावलो आणि पेट्स मेंडीस बरे भलायके पासत पेटयता. तांचे पासत आमी मागुया आनी आमचेय इंतेसावा आमी ह्या मिसांत हाडुया. तेच बरोबर आमी मागता आज्ञा पिन्यो हाज्या आत्म्या पासत देवान ताची काकूट करून सासणेक सूख ताका दिवंक मागुया. गोबिंदो शुभ वर्तमानांत जें कितें इजायस प्रवाद्यान भासायलेलें तें पूर्णतायेन जावन येता म्हणून आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. जेजू सेवा करूंक आयिल्लो आनी सेवा ताणें केली न्हयच फकत पांय धुवन, पूण पूर्णतायेन ही सेवा खुर्सार मरून ताणें केली. दोरेकल्याक आमकां मनान धरून खुर्सार मरून ताणें सोडवण आमकां फावो केली अशें इजायस प्रवादी आमकां उगडास करता. आमी सेवेची मनशां जावंक आनी दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक आमकां आदारण करपा मागया. आमी मिसाचे भेटेन तयार जातना आमची पातकां उडकून घेवन देवाचें एकामेकाचें भोगसुणें मागुया. हांव पातकी सोरपुरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो ज्ञान चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो अपराध. ह्या पासत मागीर सुद्दां सांकवार सगळ्या देवतां आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोद करात प्रार्थना मागता. चड पुर्ला देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोनिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोनिया काकूट कर. प्रार्थना. देवा आमच्या सगळींच्या बापा वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय, जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तकलो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचन. इस्रायलाच्या पुतां धुवानी रामेची सोडून सुकोट गांवांत वचूंक वाट धरली. भुरग्यां बाळांक बेजी नासतना
चलून वेताले ते दादले सुमार 600,000 आसले. तांचे बरोबर 300 लोकांची एक व्हड उरपोंच गेली. त्या भायर मेजून नजो तितल्या बोकड्याचे हिंड. इजिप्ताक तावन हाडलेल्या पिठाची ताणें भाकऱ्यो केल्यो, पूण फूग नासलेल्यो, कित्याक तांकां कोमीर घालूंक नासलें. फुरसत दिनासतना तांकां इजिप्तांतली धांवडायली, देखून वाटेक जेवण खावन व्हरूंक तांकां जालें ना. इस्रायलाच्या पुतांदवांनी इजिप्तांक 430 वर्सां काडलोलीं. 430 वर्सां भोंवताली त्या दिसा स्वरस्प्राच्यो सगल्यो फौजो इजिप्तांतल्यो भायर सरल्यो. तांकां इजिप्तांतल्यो भायर काडूंक स्वरस्प्रान एक रातभर जागरण केलें. ही रात पिणकेचे पिणकेन इस्रायलाच्या पुतांदवांनी स्वरस्प्राच्या मनाक एक जागरण कशी सांबाळूंक जाय. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. म्हणुया, ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. सोरेस्प्राक दिनवासाक तो खरेंच बरो. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. आमच्या दळदिलपणान ताणें आमचो उगडास केलो. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो आनी आमच्या दुस्मानांतल्या चोपक्यांतली आमकां सोडयली. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. जबाब. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. इजिप्ताच्या मालगोड्या पुताक ताणें मारून उडयले. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो आनी इस्रायलाक तांचे मदलो भायर काडलो. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. बोलवंत हातान आनी पदवेदार बावलो उबारून ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. जबाब. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. तांबडो दर्या ताणें दोशी वांटलो. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो आनी ताचे मदल्यान इस्रायलाक उतरायलो. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. थंय ताणें फारोक आनी ताच्या सैनिकांक बुडोवन मारले. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. जबाब. ताचो माय मोग मीत मेन नासलेलो. उबी रावया. सोरेस्प्राक चोय चोय. देव बाप आसलो जेजू सेवेक खुर्सार. आपले बेगीन पोतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले बेगीन हाडून आतां दोयीन ताणें आमची आदीन केला. सोरेस्प्राक चोय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फारिझेव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गुडमेल करूंक लागले. पूण जेजू तें समजून थंयचो कडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरीं केलीं. पूण आपणाक परगट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इजायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलेलो म्हजे अपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक परगट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलों. वाद विवाद तो करचो ना. बोब मारून आड्डूचो ना. ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जैत मेळो पर्यान फुटलोली बॅट मोडचो ना. अजून दुवोरती दशीर तो कदींच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगलो बोरवासो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान वाचलां तें इजायास प्रवाद्यान बरयलेलें.
जेजू येवच्या आदीं 700 वर्सां आदीं आनी कशे भाशेन हो सेवक येवचो आसा तो इजायस प्रवादी उक्तो करता. हे प्रवादी देवाच्या तोंडांतलीं उतरां कशीं आपल्या तोंडांतल्यान सांगून दिताले. म्हणटच देव बापूच जेजू विशीं सांगून दिता. इजायस प्रवादीची उतरां आमच्यांनी म्हणूं येता देवाची उतरां, देव बापाची उतरां जेजू बाबतींत. हो म्हजो सेवक वेंचून काडलेलो, हो पुरबायेचो, ताचेर म्हजो संतोश आसा. आत्म्यान बोल्लोलो, वाद विवाद तो करचो ना, रस्त्याचेर तो आड्डोचो ना. हे भाशेन हें सगलें इजायस प्रवाद्यान सांगून दवरलें. म्हजें किरीत शिटीद ह्या एका वर्स आसा ताचेर गेलें. आजून दुमोर्ती दोशीर तो कदींच पालोवचो ना. आजून दुमोर्ती दोशीर तो कदींच पालोवचो ना. आमी जाणा बाबीनो आदीं लायट आमची जायते फावट येताली वेताली आनी लायट आसनासली तेन्ना केरोसिनाचो दिवो पेटयताले. आनी हो केरोसिनाचो दिवो ताका दोशीर आसताले ते सुटलेचे घडये जाय. वारोय मारतालो हे दोशीर हो उजो आलतालो दोलतालो आनी एक फावटी वाऱ्यान पालोवतालो. पूण तरी आसतना हे दोशीर आसले ताका हे गरम आसताले आनी थोड्यो किट्ट्यो ताचेर आसताल्यो आनी रोखडेच जर पेटय जाल्यार तो उजो परतून त्या दियाक पेट्टालो. पूण तोच तर दोशीर दामून दवरलें जाल्यार ते पालोवताले आनी तोंड जाताले. म्हणटच पालोवतले दोशीर तो आनीक पालोवचो ना, तो पेटयतलो म्हणटा. आजून दुमोर्ती दोशीर तो कदींच पालोवचो ना. म्हणल्यार बाबडीलो जी कोण वसोक्त आसा तांकां तो आनीक वसोक्त करचो ना, पूण तो उदीक तांकां जिवाळ करतलो. खंय मनीस आसा संवसारांत जांकां भुरगीं आसतना आडकोड जाल्ली. अर्नस्ट हेमिंग्वे हो एकलो बरोवपी आसलो. फुलटन शीन हो बरो उलोवपी बिशप आसलो. आनी एनरिको कारुसो हो बरो कांतार करपी आसलो. हे संवसारांत फामाद. पूण हे तेगूय भुरगे ल्हान आसतना तांच्या टिचरींनी ते कित्याकूच उपकारना अशें म्हटलेलें. अर्नस्ट हेमिंग्वे ताका सांगलें तूं कित्याक बरो उपकारना. फुलटन शीन बिशप ताका सांगलेलें तुजो असलो केन्नाच वर्स्ट स्पिकर आमी केन्नाच आयकोंक ना. एनरिको हाका म्हटलेलें तूं कांतार करपाक कित्याकूच उपकारना. पूण हे तिगूय जाण तशेंच रावंक ना. ही नॅगेटिविटी जी टिचरींनी घातलेली ते टफ मायंडेड आसले, मनान ओकोंड घोट. हे नॅगेटिविटीचेर जैत ताणें व्हेलें आनी बरो एकलो बरोवपी जालो, कांतार करपी दुसरो जाल्यार उलोवपी एकलो. हे भाशेन तें जालें. मिणमिणटी वाद तो पालयना म्हणटा. हो दुवळतले दोशीर केन्नाच चेपून उरना. जेजू बाबडीनो दुसऱ्यांक उत्तेजन दितालो, म्हणल्यार एनकरेजींग, सपोर्टीव असलें करतालो. आयज आमकांय तेंच करूंक तो मागता. कोणूय तर वसोक्त आसा जाल्यार ताका आदार करून, ताका घोटाय दिवन, ताका फुलोवंक एके भशेन ताका वयर काडून आनी आमी तसलेच दुवोर्ते दोशीर पालयना जावंक. ही जेजूची शिकवण दर एकल्याक आमकां घेवया आनी दुसऱ्याक वयर काडूंक आमचें मन, आमच्या काळजांतान आदार दिवया, मनांतल्यो आयडियाज दिवया आनी हे भाशेन ताका वयर काडूंक आमी वावरया.
सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वी दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवा लिंदिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. म्हज्या बाबा बडीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पुदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रार्थया सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजे दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसंद करून दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पविदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सरताय आमी तुका दिनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासण्याची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासण्याच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मारून ससुरपेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी वळें. ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परेन जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडवतलें. हें म्हज्या गुडासाक करात. तिसरो उदकाक दिवन बाबार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या गुरसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सोमिया संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मासून आसता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा प्रेत नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादलेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणींची काकलत कर. उगडास करता आज्ञान पिन्यो
की आमच्या बाबाची पत्न्यांक शांती दी. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखार मोड पडून फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. दरेकल्याची आमची भलायकी बसत आमी मागता. जे कोण आयज आपलो वाडदीस समारंभतात तांचोय उगडास करून तांचेर आशिर्वाद घालून आमी मागता. अकबार मरी देवाची माई संगती भाग्यंदर तूं तांचो काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां यो, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक मुशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वराचर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोडीच्या सुखाक आनी आमच्या वंडराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशेन रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्तांतले तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सेवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी रातभर चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटाली. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुवात दी.
प्रार्थना. स्वर्गीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोखताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो. आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या समिया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सर्वपिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गायन करुया T1. Olhão Maie, Magon Moço da Tuxi, Ubar tornou Doram Chirka Glutici. Olhão Maie, Magon Moço da Tuxi, Ubar tornou Doram Chirka Glutici. Doiar mai ai sab somestaci be porva corina cam chamagniaci. Doiar mai ai sab somestaci